एक रेंट कॅब गाडी सांतेस्तांव फेरी जेटी वयल्यान सकयल उदकांत देंवली. वासुदेव भंडारी तेजी डेथ बॉडी त्या गाडयेन मेळटली म्हणून जेन्ना तांकां बॉडी मेळ्ळी ना तेन्ना इन्व्हेस्टिगेशनाक खंय तरी एक वेगळें रूप येयलें. आतां ही जी सगळी स्टोरी आसा ते स्टोरीक एक वेगळें वळण येयल्लें आसा. 31 ऑगस्टाक मध्यरात्री एक अशी घटना घडली तितून गोंयभर चर्चा जावपाक सुरवात जाली. एक रेंट कॅब गाडी सांतेस्तांव फेरी जेटी वयल्यान सकयल उदकांत देंवली. आतां हेजे फाटल्यान कशें कितें घडली ही घटना ती तुमकां थोडक्यान याद करून दिता. एक जोडपें एक कपल आपली तिसरी एनिवर्सरी मनोवपाक अंजुना गेल्ले आनी अंजुना हय तेंचे आनी दोग जाण फ्रेंड कोण आशिल्ले तेंचे वांगडा तेणी जेवण बी जेवली आनी परत आतां सांखळे वचपाक वयताली. तेन्ना मार्शेलान तेंचे एक सिडान गाडयेक एक एक्सिडेंट टायप जालो आनी सिडान गाडी तांकां फॉलो करूंक लागली. सो ती सिडान गाडी फॉलो करता म्हणून ही गाडी जी रेंट कॅब गाडी आशिल्ली ती खूब फास्ट आशिल्ली आनी ती तशीच गेल्ली आनी ती उदकांत थंय सांतेस्तांव फेरी जेटीर उदकांत देंवली. आतां जेन्ना ती गाडी देंवली तेन्ना तितून जी जोडपी आशिल्ली तितूंतले ते जे चेडूं आसा तें पेंवन भायर सरलें आनीक तें जेन्ना पेंवन भायर सरलें तेन्ना तेजें अशें म्हणणें आशिल्लें आपले बरोबर आपलो पार्टनर आशिल्लो वासुदेव भंडारी. सो तो आतां ते गाडयेक आसूं शकता कित्याक तो तेजे वांगडा भायर सरोना. तेणें ताका भायर सरोंक सुद्दां हेल्प केली खंय पूण मागीर तो ताका मेळोना. सो मागीर पुलीस तशेंच फायर सगळे गाडी सोदूंक लागले आनी सगळ्यांची आशा एक अशी आशिल्ली की तेजी डेथ बॉडी त्या गाडयेन मेळटली म्हणून. पूण जेन्ना सकाळची जेन्ना गाडी भायर काडली तेन्ना ते गाडयेन तेंची डेथ बॉडी मेळ्ळी ना. सो जेन्ना तेंची डेथ बॉडी मेळना तेन्ना पुलीस तशेंच फायर ब्रिगेड 72 वरां तेणी थंय ती बॉडी सोदपाचें काम केलें आनीक थंय ती बॉडी सोदली तरी सुद्दां तांकां थंय बॉडी मेळ्ळी ना. जेन्ना तांकां बॉडी मेळ्ळी ना तेन्ना इन्व्हेस्टिगेशनान खंय तरी एक वेगळें रूप येयलें आनीक तेजें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक लागलें. आनीक इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना तेजो जो वासुदेव भंडारीचो जो बापूय आसा तो गोंयान पावलो आनी तेंचो एक सरळ असो आरोप आशिल्लो की आपले चेड्याक जी चेडवाची सायड आसा तेजे फॅमिलीन खंय तरी लिपयला असो तेंचो सरळ एक आरोप आशिल्लो कित्याक तेंचे फॅमिलीक हो जो तेजो पार्टनर आसा तो ताका लायक नाशिल्लो. सो तेणी येतनाच असो एक आरोप केलो आनी जेन्ना परत इन्व्हेस्टिगेशन चलतालें तेन्ना इन्व्हेस्टिगेशनाक पुलीस CCTV चेक करूंक लागले आनी ती जी गाडी त्या रातची जी गाडी तांकां मारून गेल्ली आनी तेंचो जो पाटलाग करतालो ती गाडी हुबळी हांगा सांपडली आनीक थंयच्यान तांकां डिटेन केली. आनीक मागीर जेन्ना फुडें तेजो भाव जेन्ना गोंयान पावलो वासुदेव भंडारीचो भाव जेन्ना गोंयान पावलो तेन्ना तेणें पुलिसांक अशी एक रिक्वेस्ट केली की जे तेजे पार्टनर आशिल्ले तेजे वांगडा आपल्याक प्रायवेटान कितें तरी ताका प्रश्न विचारपाक जाय म्हणून. जाल्यार पुलिसान तांकां प्रायवेटान अशें कितें विचारपाक किंवा डिस्कस करपाक परमिशन दिवना. सो मागीर तेणें ताका थोडक्यान अशें कितें विचारलें तुमी खंय गेल्लीं कितें आशिल्लीं तें सगळें विचारलें. मागीर आतां ही जी सगळी स्टोरी आसा ते स्टोरीक एक वेगळें वळण येयल्लें आसा कित्याक पुलिसांक एक असो सुराग मेळिल्लो आसा आनीक तितून हे स्टोरयेचें सगळें चित्रूच बदलिल्लें आसा. जाल्यार ज्या दिसा ही घडणूक घडली त्या दिसाक तें चेडूं एक थंय गाडी जेन्ना बुडली आनी तें सांगतालें आपूण पेंवन भायर येयलें म्हणून जाल्यार त्या वेळार एक चेडूं एक सायडीक एक घर आशिल्लें त्या घरा कडेन चलोन गेल्लें हें CCTVचेर सांपडलां. आनीक तेंचे घरा कडेन चलोन वयतना तें चेडूं एकदां पडलें सुद्दां खंय. सो तें जेन्ना घरा कडेन चलोन गेलें आनी त्या लोकांक सांगपाक लागलें आपलो फोन मोडला आपल्याक एक फोन करपाक जाय. आतां तेणी खंय ताका फोन दिलो आनीक त्या चेडवान मागीर खंय आपल्या आवयक फोन केलो. सो तेणें आवयक सांगतना अशें सांगलें की आपूण हॉस्टेलान आसा आनीक आपलो फोन मोडला म्हणून आपल्यान तुका दुसऱ्या नंबरा वयल्यान फोन केला जाल्यार आपल्याक ह्या नंबराचेर आपल्या आनी एक मित्राचो आपल्याक नंबर धाड म्हणून. सो तेजे आवयन ताका नंबर धाडलो आनीक मागीर तेणें त्या फ्रेंडाक तेज्या फोन करून 20 मिनटां सुमार तीं उलयल्यांत. सो 20 मिनटां सुमार थंय उलयल्यात तेन्ना आतां जेन्ना हें इन्व्हेस्टिगेशन लागीं पावलां तेन्ना एक अशे प्रश्न काही तयार जातात की समज ती गाडी बुडलेली आनी गाडयेंतल्यान तें भायर सरोन त्या घरान गेल्लें जाल्यार आपलो फ्रेंड ते गाडयेन आसा म्हणून तेणी आपले फ्रेंडाक वाचोवपाचो प्रयत्न कित्याक केलो ना. तेजे भायर जेन्ना ते आपले आवय कडल्यान कोणाचो नंबर घेवन तेजे भायर ते 20 मिनटां सुमार आपल्या फ्रेंडा कडेन उलयला. सो हितून खुबशे अशे प्रश्न तयार जातात आनी तितूंतलो आनी एक प्रश्न असो आसा की तेजे आवय कडेन
ह्या चेडवाच्या दुसऱ्या फ्रेंडाचो तेज्या आवय कडेन नंबर पावलो कसो हो आनी एक प्रश्न तयार जाता. अशी ही केस आसा ती वेगवेगळे रूप घेत आसात. आतां पळोवया फुडें कशें कितें ही केस वयता ती. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.